कितीची मिटिंग आशिल्ली सो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची मिटींग आशिल्ली. व्हेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन जाला. TIL स्कीम जी आमी अनाउन्स केल्ली ताचेर 3 जाणांचो प्रपोजल ऑलरेडी आसा. फ्रॉम द वेदांता ग्लास फायबर कंपनी 3 जाणांचा पॉझिटिव्हली तेजेरूय आसा. इट इज अ बिग इन्व्हेस्टमेंट इन स्टेटीज येता. डिटेल तेजो प्रेस नोट जावप आनी तो रिलीज करपाक लायता. व्हेरियस इन्व्हेस्टमेंट हांगासर करपा खातीरूय बी तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केल्या. तितूंतले थोडे प्रोजेक्ट आमी सगळे फायनलायज केला. बट कितली इन्व्हेस्टमेंट तुमच्या PIL स्किमी खातीर ताचो डिटेल फिगर आणि एम्प्लॉयमेंट कितले जनरेट जाता ते दोनूय माझ्या प्रेस नोटांतल्यान रिलीज. दुसरे हितून रापली डिस्कस जाल्यार हितून कितले जावंक शकता रापली जाल्यार जॉब्स? PIL स्किमीच्या बाबतीत कशें आसा, इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटीज आणि इन्व्हेस्टमेंट या दोनांचो विचार करून वी आर टेकिंग द पॉझिटिव्ह डिसिजन. इट इज माय बजेटरी प्रॉमिस दोज आर इन्व्हेस्टिंग मोर दॅन 100 crores इन द स्टेट आणि एम्प्लॉयमेंट जाल्यार ताच्या खातीर आमी इन्सेंटिव्ह जे आसा ते दितले.